नमस्कार, गोमंतक टीव्ही तुमच्या खातीर सद्याच्या घडयेची एक महत्वाची अपडेट घेऊन आयिल्लो आसा। तुमकां खबर आसतलें की सद्याक सुभाष वेलिंगकर हांणी केल्ले जे आक्षेपार्ह विधान आसा ताका लागून गोंयभर सद्याक खवदळ पेटिल्लो आसा। गोंयकार रस्त्यार देविल्ले आसात आनी सगळे कडेन गंभीर परिस्थिती, वातावरण बरेंच तापिल्लें आसा। आनी ह्याच विशयाचेर आता एक महत्वाची अपडेट जी आमी तुमच्या खातीर घेवन आयल्यात ती अशी आसा, सरकारांतलो जो मंत्री आसा अलेक्स सिकेर हांच्या सांगण्या प्रमाणे सुभाष वेलिंगकर सद्या बेपत्तो आसा, एब्सकॉन्डिंग आसा। आणि ह्या विशयाची जी बायट आसा तांणी जे म्हणिल्लें आसा ते आमचे कडेन उपलब्ध आसा। तुमकां आतां आमी रोखडीच ती बायट दाखयतली। आमच्या वांगडा जोडिल्ले आसा आमचे रिपोर्टर। तर ताचे आदी हो अलेक्स सिकेर जो आसा मिनिस्टर तो कितें म्हणटात ते आमी आयकून घेवया। सुभाष वेलिंगरा लागून बोवाळ जाल्लो आसा सद्या तो ना। लोक म्हणटा की गव्हर्नमेंट काय स्टेप घेना म्हणून। I personally believe this is a false allegation against the government. I know for sure that the police have registered the case. I know for sure that the police are on the lookout for him. I know for sure that summons have been pasted even on his house because he has gone underground. I believe that I may make a statement on behalf of the government to say that the government will 100% act, he will 100% be arrested. I would like to assure the public that he will 100% be arrested. Just that, as of now, we do not know where he is hiding. The minute the police get to know where he is, the police will pick him up. This is a fact. I've been talking to the Chief Minister. The Chief Minister personally is also following up on this issue, and we will definitely take it to its logical conclusion. Nobody will be spared. This much I assure you. I appeal to my fellow brethren to maintain, to be calm, to be cool, not to get agitated, because the government will 100% act. In times of peril of the religious sentiments, they're saying the Catholic MLAs are not as vocal as they could have been, meaning they would have been expected to be. You also are from Salset and you yourself belong to the same religion. See, I am a Catholic. I definitely have faith in St. Francis Xavier. In the month of May, I have gone with my family to his birthplace. I have gone with my family to his house where he was born in Spain. We Catholics have got so many saints, but I have gone, me and my family have specially gone to his place, which is, I think, proof that we have faith in this saint. Number one. Number two, I don't think I'm wrong if I say that the DNA of St. Francis Xavier is in the blood of Hindus, Catholics, Muslims and others. And I think proof of that is when you go to Old Goa, when you see the crowd of people coming there, you find people coming from various religions, need not be only Catholics. And that is because the faith one has in that saint. If one did not have that faith, I don't think you will find such crowds at the Old Goa Church. I said that itself is there. When you talk of Professor Velinker, talking of DNA, I think I made a statement yesterday asking whose DNA he wants to check. I believe something has triggered him, and that is why he has come out with such a stupid statement. Is it a sinister plan of the government? No. Maybe an individual also. No, I don't think. I was told by somebody today that this was a deliberate attempt to divert from other issues. What was the issue last year when he came out with such a statement? That one required him to divert the attention. So it is, you see, now everybody is trying to speculate. Not speculate, put a little spice, put a little, I only
appeal, let us not misguide the public. Let us, it is our responsibility to ensure that calm and peace is maintained. Goa is a secular state, and let us not let things go out of hand. सुभाष वेलिंगकर हांणी जे आक्षेपार्ह विधान केले सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे जे अवशेष आसा ताजी DNA टेस्ट करची अशें तांणी विधान केल्ल्यान त्या उपरांत गोंयकार क्रिस्तांव भाव भयणींनी ह्याचो निशेध करीत रस्त्यार ते देविल्ले आसात. कालच्यान गोंयभर लोकांनी वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी वचून कागळ दाखल करून सुभाष वेलिंगकर हाची अटक करची अशी मागणी तांणी केल्ली आसा. ही मागणी तांणी लावन धरिल्ली आसा. तशेंच आतांच तुमी आयकल्लें आसा आलेक्स सिकेर हांणी म्हणिल्ल्या प्रमाणे गोंयच्या दर एका गोंयकारा मदीं सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे DNA आशिल्ले आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. तर ह्या सगळ्याची अपडेट आमचो रिपोर्टर मडगांवचो रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकणेकार घेत आसा. तर आतां आमी ताजे कडेन जाणून घेवया नेमके कालची जी परिस्थिती आशिल्ली सद्या कशी आसा, कितले लोक थंय जमिल्ले आसा आनी परिस्थिती तणाव जो निर्माण जाल्लो आसा ताका लागून सद्या वातावरण कशें आसा. गौरांग तुका आयकपाक येता? हय हय नक्की सांग. आमकां सांगचें की सद्या थंय परिस्थिती कशी आसा. सध्या हांगा परिस्थिती जशी आशिल्ली तशीच आसा. रस्ते सगळे बंद आसा, ट्रॅफिक सगळे डायवर्ट केल्लें आसा. मेन म्हणजे KTC बस स्टँडचें ऑपरेशन बंद जाल्लें आसा, बंद केल्लें आसा आनी तें तशेंच आसा. पुलीस फोर्स सद्याक वाडपाक लागला. पुलिसांनी आनीक प्लॅटून हाडिल्ले आसा. 3 DYSP म्हणजे 3 तालुक्याचे 3 DYSP वास्को, केपें, सालसेत हे सगळे हांगा पाविल्ले आसात. RIBचे स्टाफ हांगा आयिल्ले आसा. त्या बरोबर SP रिजर्व स्टाफ आसा तोय हांगा हाडिल्लो आसा. आलेक्स सिकेरान जें विधान केल्लें आसा, सरकारा वतीच्यान हें विधान केल्लें आसा. तांणी सांगलां की पुलिसाची टीम आशिल्ली ती आमी सोदपाक वेलिंगकराच्या घरा धाडिल्ली, पूण थंय पुलीस पोस्टिंग केल्ली आसा ताका लागून आनी ताची ट्रेसिंग सगळें चालू आसा. पूण सद्याक तो एब्सकॉन्डिंग आसा अशें हे सरकारा तर्फे आलेक्स सिकेरान नमूद केल्लें आसा. ताच्या घराचेर आमी ताका जे लुकआवट नोटीसी मारिल्ली आसा ते आमी ताका सोदपाक फूल तरेन ट्राय करत आसात. आनी आपूण CMा कडेन कॉन्स्टंट टचाक आसा. CMा कडेन उलयला. CMान सांगलां की ह्या विशयाचेर कोणाकच सोडलो वचपाना, ताका जाता तितले बेगीन अरेस्ट केल्लो वतलो. हे सद्या विधान केल्लें आसा. दुसरें एक विधान केल्लें आसा की DNA टेस्ट करचो जो हें केल्लो विधान केल्लें सुभाष तेन्ना ताजेर आलेक्स सिकेरान सांगिल्लें आसा की दर एक गोंयकाराच्या मदीं दर एक गोंयकाराचो DNA आसा तो सेंट फ्रांसिस झेवियराचो DNA ताजे भितर आसा अशें ताणें विधान केलें आसा. तो मागीर हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम हातूंत भितर सगळ्या भितर तो ताजो DNA आसतलो अशें ताणें विधान केलें आसा. त्याच बरोबर जें ताणें म्हणिल्लें आसा की सेंट फ्रांसिस झेवियराक क्रिस्तांवाच्याकच चड बाकी धर्माचे मनीस मानतात आनी ते थंय चर्चीक वतात हें ताणें सद्या विधान केल्लें आसा. तर आत्तां जी पळय आमी बायट आयकली आलेक्स सिकेरांची तांणी तुमकां ही जी म्हायती दिली ऑफ द रिकॉर्ड ताणें तुका कितें सांगलें बी तुमकां आनी कितें सांगलें की सद्या जो सुभाष वेलिंगकर आसा तो एब्सकॉन्डिंग आसा आनी नेमके पुलीस कसो ताजो सोद घेतात. तांणी सगळी सर्वेलन्स टीम लायिल्ली आसा वेगवेगळे तरेन म्हणजे ताजे सिम मोबायल बाकीचे सगळे सर्वेलन्स जे आसा तो खंयच्यान गेला CCTV फुटेज हे सगळे तरेच्यान जे टॅक्निकल सपोर्ट विथ सगळे टॅक्निकल सपोर्ट ताका लागतलो आनी सगळे टॅक्निकल फोर्सूय पुलिसाचो जो आसा तो लायिल्लो आसा. सर्वेलन्स वेगवेगळे टीम म्हणजे सायबर सेलाची टीम जावं ताचें ट्रॅकिंग करपाचें सगळे तरेन जें आसा तें आमी सोद घेतात हें सांगलां. वेगवेगळे टीम फॉर्म केल्ले आसात आनी खंयच्या हातूंतल्यान बारीक तांकां क्लू मेळटा त्या हाचेर तांचो सोद चालू आसा अशें तांणी सांगिल्लें आसा. तशेंच होय जाली फक्त आलेक्साची बाकीचे जे पळय आमदार आसात क्रिस्तांव तांचें कितें म्हणणें आसा, तांची कितें प्रतिक्रिया आसा? अजून पर्यंत दक्षिणेंतले जे पळय सरकारांतल्यान एकच मंत्री आमकां एप्रोच जाल्लो तो म्हणजे आलेक्स सिक्वेरा आनी ताणें क्लियर सांगिल्लें आसा की आपूण CMाचें कॉन्स्टंट टचां आसा. हाजेर वरिश्ठ अधिकाऱ्या कडेन वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्या कडेन आपूण उलयला आनी रोखडोच ताका अरेस्ट जातलो अशें सद्याक आमकां मेळटा म्हणटा. तुका दिसता आतां आलेक्स जसो उलयल्लो आसा तशें बाकीचे जे क्रिस्ती आमदार आसात ते उलयतले, ते फुडें येतले ह्या विशयाचेर उलोवपाक? अजून पर्यंत सद्याक कोण आयलो ना. हाजे पर्यंत आलेक्स सिक्वेरा हो फर्स्ट मनीस आनी ताणें सांगलां सरकारा तर्फे आपूण हें विधान करता. मेन म्हणजे आलेक्स सिक्वेरा आसा तो सालसेतीचो पालक मंत्री आसा. सो ताणें हांगा जो प्रोटेस्ट जाता ताजेर एक विधान केल्लें आसा आनी ताका म्हत्व येता. थँक्यू व्हेरी मच गौरांग. अशेंच आमी ह्या विशयाचेर तुमकां आनीकूय म्हत्वाचे अपडेट दीत रावतले. तर फुडें ह्या पुराय प्रकरणात फुडें कितें घडटा, जो सुभाष वेलिंगकर आसा तो पुलिसांच्या ताब्यात तो सापडटा काय ना ही अपडेट आमकां तुमी रोखडेच दितले. तर पळयत रावात गोमंतक TV.